संघांनी सगळ्याक ह्या दिसांनी हांव म्हाका टिकेट हेका टिकेट तेका टिकेट सगळेच म्हणटा. तुमच्या मतदारसंघात वास्को नासतलो. इलेक्शन फिवर ग्रीप कसो आसा? बरी आसा. सगळ्यात पयलीं म्हणटा तें आमकां लोकांनी 5 वर्सां खातीर निवडून दिल्या. पक्षान आमकां टिकेट 10 वर्सां खातीर दिवना. पक्षान आमकां टिकेट 5 वर्सां खातीर. तो बरें काम करता ताका पक्ष कितें ताजो निर्णय घेतलो, बरें काम करता ताजेर पक्ष निर्णय घेतलो. सो पक्षाचेर थोडें आमकां 5 वर्सां लोकांक काम करपाचें, ती 5 वर्सां कंप्लीट करपाची. कित्याक आतां आमी हो ट्रेंड BJPन पळयला की दुसरे इच्छूक दाखयता. फाटीं तुमच्या मतदारसंघात दिपक नायकान म्हटलें इंट्रस्ट इच्छा ही सगळ्यांक कोणाकूय आसूंक शकता आनी इच्छा आसप कोणाचें वायटूय न्ही. सो खूब जाणांनी काम केल्लें आसता. ताकाय दिसता आपूण आमदार जावचो. लास्टाक पार्टी फायनल ऑथॉरिटीचे डिसायड करता, ते डिसायड करतले. ऑपोजिशन आहा तुज्या हितून उरलां. हांव काबार जालां. आमी ना ऑपोजिशन न्ही. ऑपोजिशन आसूंकूच जाय. आमी जाल्यार म्हणटा ऑपोजिशन आसल्यार बरें. 4.5 वर्सां नाशिल्लें अजून पर्यंत खंय आशिल्लें हांव नको. पूण आसूं ऑपोजिशन आसप हें सदांच बरें. Any pending development is being, any pending development is there? डेव्हलपमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. डेव्हलपमेंट हो केन्नाच काबार जायना. आमी इतली कामां आतां हाडल्या ती सगळी चालीक लावपा जाय आनी चालीक थोडी लागली थोडी कंप्लीट जावपाची. आतां हांवें इन्स्पेक्शन केलें आमचें बायणा पावर हावसाचें. ताजी फायनल शेड रेडी जावपाची आसा. म्हणजे 1.5 वर्सान डेव्हलपमेंट जालो. सो इतलो फास्ट पेस डेव्हलपमेंट आज गोंया भितर वास्को भितर जाता. सो आय थिंक सो डेव्हलपमेंट केन्ना स्टॉप जायना. डेव्हलपमेंट चालूच उरतलो. कदंबाचो विशय खंय पावलो तुमचो? PPP म्हणटाले पळय तो. PPPचे सप्टेंबराच्या फर्स्ट वीक ऑर बाय 10th वी आर गिवींग प्रेजेंटेशन. आनी त्या प्रेजेंटेशनान आमी सगळे जे हे आसा PPPचे बद्दल कितें आसा सगळे बस स्टँडाच्या बद्दल थंयच्या प्रॉब्लेम्सा बद्दल सगळे उलयतले. सगळे ओपोज जाताले आतां कांय ना. आतां ओपोज न्ही. आतां थोडे ओपोज करतले न्ही. इलेक्शनाचो वेळ आसा. सो सगळ्यांक आनी 4 म्हयने ओपोज करतले. दॅट इज नॉट अ बीग थिंग. ते करपाचें आसा तें करूनी. लास्टाक वास्कोचे लोक मुरगांवचे लोक वील डिसायड वॉट दे वॉन्ट. सी समबडी फ्रॉम पेडणे कॅनॉट कम एंड टेल आमकां कितें जाय तें. आमच्या वास्कोकारांक भूक लागल्या जाल्यार वास्कोकारांक खबर आसतली न्ही. मुरगांवकारांक भूक लागल्या जाल्यार मुरगांवकारांक खबर आसा आमची परिस्थिती कितें आसा ती. सो मुरगांव तालुक्यांतले एवरीबडी इज वेलकम. एवरीबडी इज कॅन गीव सजेशन. पेडणेसान कोण येता? की पेडणे हांव तुका एक सांगलां. पेडणे जावं म्हापश्यां जावं काणकोण जावं खंयच्यान आमकां कोणें थंयच्यान येवन कितें आमकां बरें कितें शिकोवपाची गरज ना. आमचे मुरगांवचे लोकूय खूब हुशार आसा. आमी पिशे अशें न्ही. आमी गांवच्या वाठारांत रावता अशें न्ही. आमकांय कळटा कितें कितें बरें. मुरगांव आनी वास्कोन आतां पळयत जाल्यार तिंचोच लोक कसो ना. सगळो लोक आहा न्ही थिंगा आतां. सगळे ना खंयचो लोक ना. वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी पळयत जाल्यार वास्कोचोच लोक आहा ना न्ही. आसा वास्को ओवरऑल आहा न्हू तो. वास्कोचो लोक वास्कोचो आसा. वास्कोचोच लोक आसा. वास्कोचो लोक आसा. मुरगांव आसा तो मुरगांवचोच लोक आसा. सो तुम्ही म्हटलं की 4.5 वर्सां ऑपोजिशन कोण नाशिल्लें. आतां इलेक्शन लागीं पावलें म्हणून ते मुखार सरले आनी हें करूंक डेफिनेटली. लागले. आनी हाका कितें आसा नाल्यार खंय आशिल्ले हे सगळे लोक. पळय हांव 1917 हांव हरलो. 17 हांव इलेक्शन हरलो. पूण जातकूच हांवें घरा कडेन बसून हांवें 5 वर्सां काम केलें. हांव 5 वर्सां लोकां कडेन गेलो. 5 वर्सां जे इश्यूज आशिल्ले ते घेवन रस्त्यार आयलो. ताच्या खातीर म्हाका लोकांक निवडून दिलो न्ही. हांव हरूना म्हणून मागीर लास्ट 6 म्हयन्यांनी हांव वतलो अशें हांवें चिंतूना. सो तुका सपोज खऱ्या अर्थान तुका लोकांची सेवा करपाची आसता. लास्ट 6 म्हयन्यांनूच तूं सेवा करता ना न्ही. तूं जेन्ना पसून आसा तेन्ना पसून तुवें सेवा चालू करप. हांव हरलो पूण आय डिडंट स्टेप बॅक. म्हाका तेन्ना खूब डिमोरलायझींग आशिल्लें. म्हाका खूब आमचे कार्यकर्ते डिमोरलायज जाल्ले. पूण आमी विडीन स्टॉप. आमी लोकांचे इश्यूज घेवन फुडें गेले. फ्रॉम द व्हेरी नेक्स्ट दिसा होळी आशिल्ली तेन्ना पसून आमी गेले. सो आमी लास्ट 6 म्हयन्यांक काँग्रेसीची ती एक खासियत आसा. लास्ट 4-5 म्हयने आसतना ते येता आसतना कितें बोवाळ घालता आनी परत नाच जाता. पण BJPनी अशें स्टार्ट जाला न्हू आतां. सिच्युएशन कशी कितें आहा? तुमचें काम कितें चालू आहा? इलेक्शन लागीं आमचें काम भरपूर वास्कोन कामां जाल्या. जी 30-40 वर्सां कामां जावन आशिल्ली तितली ताच्याकून तिप्पटीन कामां जाल्या. इट इज विजिबल डेव्हलपमेंट. ह्या 5 वर्सां ह्या 5 वर्सां विजिबल डेव्हलपमेंट जो आमकां कागदारूच न्ही जाल्यार तूं गेले जाल्यार दिसता. तुका तेंच सांगलें. आतां आमी बायणा पावर हावस प्रोजेक्टा कडेन वचून आयल्या. 4 म्हळ्यार बिल्डींग कंप्लीट जाली आनी हें आतां म्हणजे फुडले इलेक्शना पयलीं आमी तो इनॉग्रेट करता. बाकीचो चीफ ऑफिसर्स बंगलो इज गॉन टू 2nd फ्लोर. आमचें फिश मार्केट रेडी जालें. अंडरग्रावंड केबलिंग सिटीन काबार जालें. अंडरब्रीज जालो. सिवरेज 2 वाड्यांनी सिवरेज हें कंप्लीट जालें. अशीं असंख्य कामां म्हाका दिसता चालीक लागलीं. नल्ला जाले. खंयचे फुटपाथ जाले. इल्युमिनेशन बरें जालें सगळे कडेन. सो हें सगळें लोकांक दिसता. सो जे लोकांक दिसता
तें खरें न्ही आमी खंयच्याच पेपराच्यो गोश्टी सांगूना राजीबाब ह्या 5 वर्सांक भरपूर कामां जाली फाटल्या 10 वर्सांक तुमचोच आमदार आलो तेणें कांयच करूं ना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.